वास्को सडा कादयेंतल्या घुसपागोंदळाची आता सीआयडीन चौकशी चालू केल्या। सीआयडी विभागाचो पुलीस अधीक्षक ब्रह्मा सिंगान शेनवारा जेलींत वचून खोलायेन चौकशी केली। ह्या जेलींत घुवळी वखदां आनी हेर गजाली विकत्यो मेळटात हे दाखोवपी एका कैद्यान केल्लें स्टिंग ऑपरेशन प्रुडंटान दाखयल्लें। त्या कैद्याक आग्वाद कादयेन धाडला। वास्को सडा कादयेंत घुवळी वखदां आनी हेर वस्ती विकत्यो मेळटात हें दाखोवपी स्टिंग ऑपरेशन प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्लें। ह्या प्रकाराची आतां सीआयडीन चौकशी चालू केल्या। सीआयडी अधीक्षक ब्रह्मा सिंग आनी हेर पुलीस अधिकाऱ्यांनी शेनवारा कादयेक भेट घेवन पळोवणी केली। कादयेत भितर वतना पुलीस अधिकाऱ्यांची तपासणी केली। ह्या वेळार बायलांची तपासणी दादल्यांनीच केली। सडा कादयेंतले गैरप्रकार उक्ताडार हाडल्या उपरांत कादयेची सुरक्षा वाडयल्या अशें अधिकारी म्हणटात। मात कादयेच्या दुर्गाक आशिल्ल्या खांचेंतल्यान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हेर वस्ती कादयेंत पावप सहज शक्य आसा। प्रुडंट मिडियान फाटल्या 2 दीस पयलीं सडा जेलीन कशा पद्दतीन हांगसर ड्रग्स सोरो पावता ते दाखयल्लेले। तेचें एक उदाहरण एक संशयास्पद आमकां दिसता की सडा जेलीचें जे कंपाउंड आसा त्या कंपाउंडाक हांगसर मदीं भेगो आसा, मदीं मदीं गॅप सोडलेले आसा। त्या गॅपांतल्यानूय अशे सोराच्यो बाटल्यो हांगसरल्यान इजिली पास आउट जावपाक शकता। हे तुमी पळयात हांगसरल्यान ही अशी सोऱ्याची बाटलीची क्वॉटर्स आहा ती सडा जेलीन हांगसर इजिली पास आउट करपाक शकता। गुटखा पॅकेटां आसा ती सुद्दां हांगसरल्यान इजिली दिवपाक शकता भितूर। सडा जेलीची ही अशी नेग्लेक्टेड हें आसा ती सरकार पळयतलो काय कितें। सडा जेलीन एक टॉवरूय बांदलेलो आसा। टॉवराचें काम जवळ जवळ 1 वर्स जालें बंद आसा। तेका लागूनय सेक्युरिटी सडा जेलीची जायना काय कितें। सडा जेलीन ही असली नेग्लेक्टेड कामां उरलेलीं आसा ती सरकार हेची दखल घेतलो काय कितें आनी ही जी कामां अशी हांगसरल्यान इजिली पास आउट जावपाची शक्यता आसा सडा जेलीन बाटल्यो सोराच्यो ह्यो बंद करतले काय कितें ही गॅपां। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर। 18 मार्चाक गोंय विधानसभे मुखार धरणे धरून माध्यम प्रस्नाचेर आंदोलन सुरू करपाचो निर्णय शेनवारा जाल्ल्या बसकेंत गेट वेल सून पंगडान घेतलो। गोंय राखण मंच अशें नांव बदलपाचो निर्णय ह्या बसकेंत घेतलो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे फुडारी अरविंद भाटीकार आनी प्रशांत नायकान ह्या पंगडाक तेंको दिला। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच फुडाऱ्यांच्या घरा मुखारूय धरणे धरतले। गेट वेल सून पंगडाची खासा बसका शेनवारा पणजे जाली। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे 2 मुखेल फुडारी अरविंद भाटीकार आनी प्रशांत नायकान ह्या बसकेक हजर रावन गेट वेल सुनाच्या चळवळीक तेंको दिलो। ह्या चळवळीचें नांव बदलून गोंय राखण मंच अशें करपाचें थारलें। मात गोंय काय गोवा ह्या शब्दाचेर बरोच बोवाळ जालो। संघटनाचें नांव मुखार आयिल्लें गोवा राखण मंच, ज्या उद्दिश्टा खातीर आमी झगडले, आयडेंटिटी, अस्मिता, ही गोय राखण मंच। गोय काय गोवा? गोय गोवा राखण मंच कितें म्हणत? गोय राखण मंच, गोवा राखण मंच दोनूय तुमकां जाय। मराठी जावंक जायना, मराठीन जावंक जायना अशें ना त्या खातीर गोंय किंवा गोवा कितें आज पयलीच बसका आशिल्ली त्या खातीर उत्स्फूर्तपणान नांव आयलें गोवा राखण मंच किंवा गोंय राखण मंच। गोंय विधानसभेचें अधिवेशन जाता त्या दिसाच्यान म्हणल्यार 18 मार्चा सावन कोंकणी माध्यम प्रस्नाचेर आंदोलन चालू करपाचो निर्णय घेतलो। 18 मार्चाक पणजे जाल्यार हेर दिसांनी मंत्री आनी आमदारांच्या घरा मुखार मंचाचे वांगडे धरणे धरतले। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांनी माध्यम प्रस्नाचेर आमकां फटयले अशें ह्या तरणाट्यांचें म्हणणें आसा। मंचाच्यो फुडारी शशिकला काकोडकार, सुभाष वेलिंगकार आनी हेर फुडाऱ्यांच्या घरा मुखारूय गोंय राखण मंचाचे वावुरपी धरणे धरतले। 18 मार्च जेन्ना आमचें बजेट अधिवेशन सुरू जातलें, सत्र सुरू जातलें तेन्ना आमी धरणे धरतले आनी हें अधिवेशन जो मेरेन चालू उरता तो मेरेन ह्या अधिवेशनान प्रत्येक आमदाराक, मंत्र्याक आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेत्याक आपली भूमिका स्पश्ट करची पडटली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। गोंय हॉर्टिकल्चर महामंडळान प्रशिक्षण दिल्ले पाडेली शेनवाराच्यान कामाक लागल्यात। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या प्रशिक्षीत पाडेल्यांत एक चली आसा। ह्या पाडेल्यांक लागून आतां गोंयभर पाडेली सोंपेपणान मेळटले। आनीक कांय तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवपाचें महामंडळान थारायलां। ही मशिनां विकती घेवपाक शेतकारांक सबसिडी दितले। म्हाडाचो मित्र म्हणून एक ट्रेनिंग दिवपाचें आमी ठरयलें
आनी तातूंत आतां एका आठवड्याचें ट्रेनींग सोमार ते शेनवार पर्यंत हें ट्रेनींग चालू आसता 6 दीस आनी तातूंत आमी गोंयांत 60 लोक ट्रेनींग करपाचें ठरयल्या. पयलो बॅच आज आमी हांगसरल्यान तांकां सर्टिफिकेट दिवन तांकां आमी आज भायर धाडटा. तातूंत ते हे बॅचांत 23 लोक ट्रेनींग दिल्ले आसा आनी हे सगळे जाण आतां सामके आत्मविश्वासान माडार चडून ते मशीन वापरून माड पाडपाक शकता. आतां हातूंत मुख्य म्हणजे हे मशिनाक खूब सेफ्टी आसा, पांय घसरपाचे चान्सीस कमी आसता आनी सहज पावसां सुद्दां त्या माडाचेर ते चडपाक शकतले. तो इक्विपमेंट गव्हर्मेंट तांकां आतां सद्या हे ट्रेनी आसा तांकां आमी फुकट दिता, पूण तरी सुद्दां जर आनी कोणाकय जर जाय पडटा आसत प्रायवेट शेतकऱ्याक सुद्दां ताजेर 75% तांकां सबसिडी मेळटा. जवळ जवळ 2200 रुपया सुमार ताची किंमत आसा, ताका 1600 सुमार ताका सबसिडी मेळटा आनी उरिल्ले पयशे ताणें भरपाचे आसता. ही आमची ट्रेनींग 6 दीस जाली, 4 तारखेर सुटया 9 तारखेर. हिंगा आमकां शिकपा मेळलें माडात चडपाचें कशें तें मिशीन घेवन, आनी आमकां शिकयलें कशें करून कसली रोग दुयेंसां आसताय पळय ती माडाक आनी ताका कितले सारें घालपाचें, अशें जायते गोश्टी शिकयले. हय, हांव ल्हानपणी सुटया माडात चडटालें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.